आता थंडपणान हो क्वेश्चन डिस्कस करूया. स्पीकर सर, हो प्रश्न आहा गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काचेर. गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणल्यार कितें की 191 विलेज पंचायती आनी 225 गव्हर्मेंट ऑफिसांक इंट्रानेट आनी कनेक्टिविटी दिवपाक 2009 एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. जे कॉन्ट्रॅक्टाक फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 228 कोटी 60 लाख रुपया मोडल्या. म्हजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 292 कोटी वॉट एवर बी द फिगर, पूण 200 कोटीचे वयर मोडले 2009. काम सोंपपाचें आशिल्लें 2019. स्पीकर सर, 2015 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल म्हळ्यार CAGन ऑब्जर्व केलें इन इट्स रिपोर्ट that the state-wide network established was not founded on proper contractual terms, due to which last-mile connectivity and routes between headquarters and village headquarters were poor and unstable. Speaker sir, हे ऑब्जर्वेशन आयलें 2015. स्पीकर सर, काम सोंपपाचें आशिल्लें 31 जुलय 2019. अब रोहन खंवटो म्हजे बरोबर कलीग आशिल्लो मंत्री म्हणून, आनी आमकां काडले 13 जुलय 2019. 10 जुलय 2019 रोहन खंवट्यान फायलीचेर बरयलें की फायनान्शियल नेगोसिएशन मे बी डन by expenditure finance committee and that the CM may speak finance department concurrence and thereafter approval of cabinet. Speaker sir, हे जेन्ना ताणें फायलीर बरयलें ही तारीख आशिल्ली 10 तारीख म्हळ्यार 3 दीस पयलीं तुका काडचे पयलीं. तेन्ना आमचो जो भट आहा त्या भटाक हांव सदां तोंड मारता, आज बावडो दिश्टीत पडना. भटान स्पीकर सर बरयलें की देर इज फायनान्स डिपार्टमेंट म्हजे कडेन नोटींग आहा. There has been major technical non-compliance according to Department of DOIT, Information Technology, and hence extension may not be considered as recurring one for every year. Speaker sir, Price Waterhouse Cooper 2016 थर्ड पार्टी ऑडिट म्हणून ताका तुमीच अपॉइंट केल्लें. तांणी म्हणलें सबसिक्वंट टू CAG ऑब्जर्वेशन्स की 4 ऑप्शनां आसा. तातूंत 2 ऑप्शनां वेर ऑफ फायंडींग रिप्लेसमेंट पार्टनर and exiting out of the project. Speaker sir, हे सगळें जावन 31 जुलय 2019 मुखेलमंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केलो ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन फॉर 1 year. तेन्ना स्पीकर सर हें जातकर बाब रोहन खंवटो आनी हांव म्हजे हे सायडीन आशिल्ले ओपोजिशनान. तेन्ना रोहन खंवटो मुखेलमंत्र्याक खूब वस्तू म्हणटालो आनी एक म्हणटालो की वॉशिंग मशिनान गेले, मागीर ताका तो आनी कितें म्हणटालो प्रश्न विचारान हांवें केन्ना म्हणूंक नाय. सोड स्पीकर सर. आतां 2023 हो कॉन्ट्रॅक्ट आनी 1 वर्साक एक्सटेंड जालो आनी अशी सगळीं जर एक्सटेन्शनां पळयलीं जाल्यार 4दां जालीं. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 अशें म्हणलें की डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज्ड 4th time extension. 22 crore 80 lakhs for proposal appears exorbitant as new technologies are available. हे म्हजें न्ही, हे फायनान्स डिपार्टमेंटाचें नोटींग 2022. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान ते ओवररूल केलें आनी एक्सटेंड केलें. आतां ऑगस्ट 2023 तुमी ते 4 वर्सां एक्सटेंड केलां अप टू जुलय 2027. एक मिनीट विचारता, एकूच मिनीट. तुमी स्टोरी आयका न्ही मातशी, हांव कांयच बोवाळना, सुशेगाद. 2027 मेरेन आनी एक्सटेंड केलें. 91.44 crores आनी दिले, म्हळ्यार 91.44 crores पयलींचे, 91.44 crores आतांचे, 182 कोटी रुपया दिले. आतां कितें स्पीकर सर हें एक UTL म्हणून ती कंपनी, तांणी घालाक फायबरान ते कनेक्टिविटी करतात. ते मदीं गोवा कितें तें आमी घेतात तें जी वेव म्हणून ते विकता, हांवूय घेता तांचे, आमी पयशे दितात, ते पयशे बी तुका मेळटा पळय. एनीवे स्पीकर सर, हांव आतां पयलो तुका सप्लिमेंटरी घालता. 2022 तुवें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरत नेटा खातीर घेतलो फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. 36 पानांचो रिपोर्ट आनी सगळी फायल स्पीकर सर ही म्हजे कडेन आहा हांगा. आतां हो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्ट, म्हळ्यार गोंयच्या सरकाराचें कांयच वचनाशिल्लें. हांव एक प्रश्न तुका पयलो करता, वाय डीड यू अबँडन दीस and continue with the exorbitant old technology UTL Goa broadband project? हे उतर जे आहा पळय exorbitant old technology, हे म्हजें न्ही, हे फायनान्स डिपार्टमेंटाचें उतर. स्पीकर सर,
जसो विजय उलयला तसो म्हाका आतां उलोवपाक मातसो टायम दी, डिस्टर्ब करनाका. शकात रे 2009 स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर UTL was taken on board in 2009, not on BOOT basis but on BOO basis. BOOT म्हणजे build, own, operate, transfer, आणि in this it was build, own, operate, transfer to the government नाशिल्लो. तेन्ना जवळ जवळ 400 odd कोटी आशिल्लो जेन्ना BOOT आशिल्लो. तेन्ना मनोहर पर्रीकर जी तेन्ना ऑपोजिशन आणि योटन दिगंबर कामत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तांच्या डिस्कशनान दे नेगोशिएटेड अ प्राइस which came to 228 crores to be paid over 10 years in a QGR in 4 quarters, where every year outgo is 22.8 crores from 2009 to 2019. 10 वर्सां हो टोटल तांकां आशिल्लो. 2018-17 जेन्ना आमी बरोबरच आशिल्ले, मनोहर भाई बरोबरूच तेन्ना, आणि तेन्ना मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर, तेन्ना हो विशय स्पीकर सर इन 2019 सिन्स इट वॉज एंडिंग, इन 2018 म्हणजे 17-18 ह्या भितर आमी PWCक ऑन बोर्ड केलो आफ्टर लुकिंग एट वॉट आर द पॅरामिटर्स अवेलेबल. आनी म्हाका दिसता, म्हाका याद जाल्यार निक्सी मॉडेलान तांकां घेतिल्लो फ्रॉम द सेंटर एम्पॅनल कन्सल्टंट्स. PWCक रिपोर्ट करपाक जवळ जवळ ऑलमोस्ट 1 वर्स लागलो स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता समवेर इन एप्रील ऑर मे 2019 दे सबमिटेड अ रिपोर्ट. आतां स्पीकर सर GBBN तो 2015 जे ऑडिट सांगता त्या ऑडिटा खातीर स्पीकर सर देर वॉज एक्सटेंडेड GBBN which was coming in place at that particular time, which was called as Gap 1 आणि Gap 2. स्पीकर सर पहिले GBBN जो तो म्हणटा 2009 अंडर स्वान प्रोजेक्ट, it connected only 191 village panchayats and it connected 225 office building locations, total coming to 414 total locations, which was done by UTL. ह्या हाका 10 वर्सां आशिल्ली स्पीकर सर. आतां प्रॉब्लेम कितें जाल्लो तो म्हणटा तो फुडें मेळून आशिल्लें म्हणून. when the government at that time realized की 2015 that we are not able to get further network from the village panchayat, बाबा स्कूल जावं बाकीचे लोकेशन जावं, they made Gap 1. Gap 1 was under extended GBBN स्पीकर सर. तातूंतल्यान लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून विदीन 500 मिटर्स जे आसा ते 802 लोकेशनाक टोटल करून घेतली अंडर Gap 1, which included government departments, corporations, schools, various गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट येताले मरे तातूंत. ना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पयलींच आहा तुजे कामात. सर गव्हर्मेंट लोकेशन 225 जे नाशिल्ले जे लिस्ट तुज्या एनेक्चरानूय आसा ते लिस्टाक स्पीकर सर वॉज टेकन इन Gap 1 2015. ताज्या मागीर स्पीकर सर स्कूल्स बाकीचे विच वॉज बियॉन्ड 500 मिटर्स फ्रॉम द पॉप लोकेशन, म्हणजे कितें UTL जे कनेक्टिंग दिल्ली द लास्ट पॉप लोकेशन म्हणजे पॉयंट ऑफ प्रेझेन्स वॉज द विलेज पंचायत. आता विलेज पंचायती कडल्यान विदीन 500 मिटर्स वॉज Gap 1. After 500 meters was Gap 2. This was taken then to give a total ring typology घेवन पूर्ण तरेन कनेक्ट करपाक तेन्ना तो सरकारचो त्या टायमाचो प्रयत्न आशिल्लो, जातूंतल्यान आनी 714 लोकेशनां अटॅच जाली. टोटल मारली जाल्यार स्पीकर सर 1492 लोकेशन्स गॉट अटॅच्ड अंडर दीस एग्रीमेंट. नाव लास्ट टायम वेन आय स्पोक अबाउट इंट्रानेट आणि इंटरनेट, जेन्ना गव्हर्मेंट रिंग टायप आसता स्पीकर सर, इट इज इंट्रानेट म्हणजे भायलो मनीस येवन भितर करूंक मेळना, चॅक करूंक मेळना. It is within the government offices or within the place where it is connected. Internet somebody allows somebody else to come in and do it. हातून जो G-Wave ताणे टॉपिक काढलो स्पीकर सर, तातून आज पर्यंत सरकाराक एनावळान 12 कोटी रुपया आयिल्ले आसा फ्रॉम G-Wave एज पर्संटेज ऑफ द रेव्हेन्यू शेअर टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आता टॉपिक येता स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2018 आणि 19 जेन्ना आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो, वी वर गिवन 4 ऑप्शन्स बाय PWC. ते रिपीट करू नका. हांव रिपीट करना. आता म्हाका डिस्टर्ब करनाका. तुका केल्लो ना हांवें सांगला न्ही, तू टाइम पास करता. ना टाइम पास करना. रिप्लाय जावं न्ही कित्याक लास्ट टाइम टाइम पासूच जाल्लो. घेवन द्या वेळ जावं. स्पीकर सर तुका हांवें स्पेसिफीक विचारला भरत नेट कित्याक घेवना तुवें. कितली यंत्रणा फुडें गेली जाल्यार डब्ब करून वयल्यान कांय पडूंक शकना आनी सगळी तुका कनेक्ट जावंक शकना. UTL जेन्ना आसा इज नॉट ओनली अबाउट फायबर, इट इज ऑल्सो इक्विपमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन एवरी ऑफिस विच इज कॉल्ड एज पॉप लोकेशन, पॉयंट ऑफ प्रेझेन्स, थंयच्यान कनेक्टिंग जाता. आता 2019 सेंटिमेंट्स आय एग्री विथ हिम, कित्याक चेंज जालें ना. ऑपरेशनली जायना आशिल्लें म्हणून हांवें 2019 बरयल्लें स्पीकर सर, कित्याक इमिजिएटली जावंक शकना जाल्यार तांच्या कडेन आमी त्या खातीर ऑप्शन C घेतिल्लो. आनी वी वेंट विथ ऑप्शन C वेर UTL कडेन उलोवन जाय जाल्यार एक्सटेन्शन करचें तेन्ना. आज 19च्यान 24 जाले, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सटेन्शन विच कुड हॅव बीन डन देन इन 2019. आय एम कमिंग बॅक टू दीस स्पीकर सर. आता त्या टायम फ्रेमान भरत नेट जो तो म्हणटा
पयलो भारतनेट जो आयलो स्पीकर सर ताज्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दॅट टायम वेन ऑनरेबल CM वॉज देर एंड आय वॉज नॉट देर तेन्ना तांणी BSNL कडल्यान स्पीकर सर प्रपोजल घेतलो. BSNL कडल्यान प्रपोजल 106.45 crores only for bandwidth without equipment, without switches. ऑप्शन सी घेतले न्ही तुवें? ऑप्शन सी ऑप्शन सी एक मिनिट BSNL and speaker sir 106.45 crores दिलो for that option which you were paying 22.85 crores. So government decided not to go with BSNL. मागीर आमी जेन्ना हो सरकार आयलो स्पीकर सर we spoke to center and we were asking them whether what we can do. Simultaneously BharatNet 2.0 जे गोंय सरकार करूंक सोदताले स्पीकर सर estimated cost was coming as capex, capital cost was coming as 484 crores आणि OPEX म्हणजे operational cost for 10 years was coming as 248 crores. Total दिल्ल्याला 784 crores जाताले. 784 crores मोडचे काय ना which was also announcement in CM's budget head. त्या टायमार सेंटरान म्हणलें की वी विल प्रोवायड असिस्टन्स आनी तांणी स्पीकर सर तेन्ना अंडर कॅपिटल सपोर्ट असिस्टन्स अ लॉंग टर्म लोन 50 कोटी आमकां दिले. 50 कोटी स्पीकर सर कांयच काम जायना आशिल्लें आनी ताज्या खातीर वी शिफ्टेड टू अ मॉडेल ऑफ PPP म्हणजे 1/3 आमी घालतले 2/3 कोणे तरी येवन पार्टनरान घालचो मॉनिटायज करचो कित्याक फक्त गव्हर्मेंट ना रिलायन्स येता आनी खंयचे सर्वीस प्रोवायडर येता सगळ्यांनी तो डक्ट वापरचो 96 कोर वापरचो आनी तातूंतल्यान आमकां रेव्हेन्यू मेळचो आनी सरकाराची यंत्रणा चलची हें आमी करून घेतलें स्पीकर सर. त्याच टायमार भारतनेट 3.0 आयलो आनी सेंटर टूक अ डिसिजन इन 2022 that we will do a total center wise state wise all fiber we will lay म्हणून सेंटरान डिसिजन घेतलें. सो 784 crores आमकां मोडचें ना पूण आतां तरी आमी त्या हातून आसा की 784 crores आमकां मोडचें पडचें ना आनी आमकां जेन्ना लास्ट कॅबिनेट जाली जस्ट बिफोर दीस गव्हर्मेंट वेंट इनटू इलेक्शन्स एट द सेंटर तेन्ना स्पीकर सर वी वर टेकन अंडर द 4th block where Karnataka, Puducherry आणि गोवा has been included in block 4. Question answer दिना सगळं दिता तुका. Let me complete. हातून घेतलो आतां स्पीकर सर तांणी 1300 किलोमिटर तांणी टोटल घेतला आमकां दिवपाक आमी मागला 3100 कारण आमी हर घर फायबरान मुख्यमंत्र्याचे आनी आमच्या हातून तकले नाशिल्ले की वील कनेक्ट एवरी हावस इन द रुरल in the city everybody is connected but rural connectivity सगळ्यांक मेळची म्हणून सेंटरान 4G सॅच्युरेशन BSNLचे केलें आनी योटेंतल्यान कनेक्टिविटी आमी दिली. ताज्या खातीर जेन्ना फायनान्सान रेज केल्या क्वेरीज फायनान्स आपल्या हातूंतल्यान सारको आशिल्लो स्पीकर सर बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर इफ वी आर गेटिंग स्ट्रेट विदाउट स्पेंडिंग अ मनी वी आर गेटिंग अ स्कीम फ्रॉम द सेंटर वाय शूड वी ताज्या खातीर स्पीकर सर 106 कोटी BSNLचे वर्साक मागताले ताज्या अगेन्स्ट 22.8 crores जो आमी पयर कॅबिनेटान पास केला 2+2 years ते 23, 24, 24, 25 2 जाले 25, 26, 26, 27 कितें केलां हातून स्पीकर सर अंडर द सेम थिंग सगळे रावटर चेंज स्विचीस चेंज सगळे तो जितले जे प्रॉब्लेम जाले आसा तो म्हणटा आउटडेटेड जाला सगळें जाला. पयर बाबुशान टॉपिक घेतली रावटर स्पीकर सर ऑल रिप्लेसमेंट तुका जाय जाल्यार इन डिटेल स्पीकर सर आय विल रीड आउट what we will do under amended BharatNet to give Goa a very clear connectivity. BharatNet कित्याक amended उरले तू तांकां 27 मेरेन दवरला मरे कोणाक 27 मागीर तुम्ही उरतले म्हण जाणा तू स्पीकर सर स्पीकर सर विजय स्पीकर सर ना 27 पर्यंत प्रॅक्टिकली आज समज सुद्धा म्हाका सेंटरान पैसे दिले आमी स्कीम चालू केली कमीत कमी 2 वर्सां लागची ना आमकां फायबर ले करपाक प्रॅक्टिकली थ्रू आउट गोवा थ्रू 3100 किलोमिटर्स ताज्या कडेन समज आनी यंत्रणा आसा की एक दिसान जाता हें काम ताणें सांगचें वी वील डिस्कस पूण जी प्रॅक्टिकली जाय तातूंत नेगोशिएट करून स्पीकर सर वी हॅव हॅड सर्टन प्लेसीस वे लास्ट मायल कनेक्टिविटीक प्रॉब्लेम येताले सो तांकां एडिशनल ते कॉस्ट मागताले दे वर आस्किंग कित्याक तेन्ना जेन्ना फायनलायज केल्ले स्पीकर सर दे वर अंडर द परवी ऑफ सर्वीस टॅक्स एट 10% आनी दे ट्रान्सिटेड इन टू GST ऑफ 18%. आमी 1 रुपया तांकां एक्स्ट्रा दिल्लो ना तांकां तोच तांकां इन्क्लुसीव दवरूंक लायिल्लो आसा. एडिशनली जितले इम्प्रोवायजेशन करपाक जाय इन ऑल द पॅरामिटर्स ऑफ सप्लायींग दीस बँडविथ आनी बाकीचे एन अपग्रेडेशन इज इन्क्लुडेड इन द स्कोप जाय जाल्यार तो स्कोपूय तुका दिता. स्पीकर सर प्रश्न सादो विचारलेलो तुवें BharatNet एबेंडन केलें आनी केलें जाल्यार कित्याक केलें ताणें आतां सगळी इतिहास हो सांगलो इतिहासान बरें हांव उलयतां मरे आतां सुशेगाद उलय आबूज जावं नाका. स्पीकर सर आबूज कित्याक जाता न्हू की हाणें हेंच उलयल्लें पयलीं आनी वॉशिंग मशीन म्हणिल्लें हो तेन्ना भश्टूंक नाशिल्लो हो आतां ते वॉशिंग मशिनान गेल्यान भश्टलो आनी आतां दुसरे भशेन उलयता म्हणून मोठ्यान उलोवचें पडटा.
हांव थंयच आहा म्हणून हांव सुशेगाद उलयतां. स्पीकर सर येवंक सोदतालो पावलो ना म्हणून खासता इकडे आतां तुका फुडें प्रश्न विचारून सर स्पीकर सर हांव तुमकां एक मागतां. UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन. कितल्या जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा? दिले मरे तुका कितल्या लोकांक दिता रे? कितल्या लोकांक कितले पयशे तुका मेळटा? एज ऑफ डेट सरकाराक कितले मेळटा? तुका न्ही, सरकाराक रे. एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा. तो म्हाका कितें मेळ्ळा, सरकाराक कितें मेळ्ळा, कितें मेळटा तें सांगता. त्याच जगान आसता तुका कितें मेळटा तें सांगता लास्टाक. स्पीकर सर एक मिनीट. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट. ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय. मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता. GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही काजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या. सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात? 2027 मेरेन. म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हें सबस्टँडर्ड मटेरियल. तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां. हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर. पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कजिनोक 349 crores, आतां 182. 3 दिसांनी 738 crores स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा. आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आसलो, तुजें आनी काडटा भायर. हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका. स्पीकर सर हे एडवान्स लूट मारता ते, आतांची न्ही, एडवान्स फुडें. आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते. आनी हे बशेन केल्लें आहा. स्पीकर सर हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट. हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पीकर सर ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट, हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा. हांव मागता ते येडेन विचारल्यार तो बोलती स्टोरी सांगता. स्पीकर सर तो आता तुवें कितें म्हणलें हांव थंय येवपाक सोदतालो. बसून घेयात. हे आन्सर तुजें, हे आन्सर बसून घेयात. प्रश्न जालो तुमचा उत्तर सर एक सादें ताका सांगता. जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता. ना कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या. स्पीकर सर कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विदाउट फायनान्शियल कन्करन्स. RTI स्पीकर सर कॅबिनेट नोट सर तुम्ही पैसे खातात, लूट मार मारतात. स्पीकर सर पैसे खाता कितें खाता? विजय सरदेसाय बसून घ्या. विजय सरदेसाय बसून घ्या. स्पीकर सर एक न्यूज नेक्स्ट डे न्यूजपेपरार करपाक 182 स्कॅम करता. 182 टेक्निकली विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय तुम्ही प्रश्न विचारलो. तुझा प्रश्न विचार. विजय सरदेसाय तुम्ही बसून घ्या. सर आम्ही पॉइंट आन्सर दिता. एक विजय सरदेसाय तुम्ही प्रश्नाची उत्तर नका. उत्तर नका तुमका. बसून घ्या. ताका फक्त पिक्चर दाखोवंक जाय, उत्तर नाका ताका. पॉइंटेड क्वेश्चन आशिल्लो, हांवें पॉइंटेड रिप्लाय दिली. कॅबिनेटाक जेन्ना येता स्पीकर सर तेन्ना तुका फायनान्शियल कन्करन्स घेवनूच येता. फायनान्सा कडेन मिटींग घेवनूच जाता. जेन्ना फायनान्साक एक्सप्लेन विजय सरदेसाय वाचली मरे. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर RTI घे कितें बरयला दोन भटाचे मरे. भट जाल्यार भटाक विचार मरे. हांगा म्हाका विचारतना हांव सांगता तुका. This is the 4th time the contract has been extended. 22.8 crores for this proposal. Appears to be exorbitant. स्पीकर सर पहिली उत्तर दिऊ दे. सर फायनान्स एक विजय सरदेसाय तुमका जो प्रश्न तुम्ही जो प्रश्न केला त्याचे प्रश्न उत्तर दिऊ नका. तुका वेळ दिता तुमका. स्पीकर सर समज डिस्कनेक्ट केल्लें वोत बोळ मारपाचो सगळे सिस्टम डावन पडले, गव्हर्नमेंट डावन आसा, कांयच चलना, गोवा ऑनलायन चलना. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर फगडा झालेल्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक ओव्हररूल केला. स्पीकर सर टोटल कनेक्टिंग
ई पगार जावं, फायल मॅनेजमेंट सिस्टम जावं, धरणी जावं, क्रॉप सर्वे जावं, CCTV जे पुलीस डिपार्टमेंट घाला ते जावं, सगळे इमेजीन स्मार्ट सिटीज ऑफ CCTV आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावं, नाल्यार बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांक, ऑफिसांक, कॉर्पोरेशनांक, इन्स्टिट्यूटांक सगळ्या कडल्यान हे इंट्रानेट फॅसिलिटीज मेळटा जे 22.85 crores जे 2009 दिताले, कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन सगळे सोडून आज न करता वी हॅव स्टक टू द सेम थिंग. लास्ट 2 वर्सां जाणी सर्व्हिस प्रोवायड केली ताका आमी पे केलंय आणि फुडल्या 2 वर्सांक करता आसतना स्पीकर सर 22.85 crores वॉट एवर राउटर ताका फूल दिता स्पीकर सर वॉट ही इज सपोज टू बी डुईंग विदीन दीस पर्टिक्युलर कॉस्ट वेर ही हॅज टू स्ट्रीमलायन एंड गिव अस द सेम क्वालिटी. आता स्पीकर सर मॉनिटरिंग तो डावन म्हणटा STPI अपॉइंट जाल्ली स्पीकर सर टू मॉनिटर दी सिस्टम फॉर तू हे सायडीन आसतना कितें उलयतालो ते दाखव. हांव सांगता ते सांगता सर स्पीकर सर म्हजो इश्यू जो आशिल्लो तो आजूय CAG ऑडिट करता. इश्यू सेटल जालो ना वॉशिंग मशिनान गेलो. कसो जातलो वॉशिंग मशिनान गेलो हांगाच्यान थंय पावलो. वॉशिंग मशीन तूं आतां येवपाचो आसा तेन्ना प्रस्ताव विजय शेट्टी साहेब प्रस्ताव स्पीकर सर विजय शेट्टी साहेब येवपाचो आहा. स्पीकर सर स्पीकर सर माय मेदासूक आमी घेतलो सोल्युशन फॉर 5 years. STPI वॉज मॉनिटरिंग आतां मेदासू करताले 24 पर्यंत आणि वी एन्श्युअर दॅट विथ दीस पर्टिक्युलर मॉनिटरिंग खंय समज डावन टायम आसा जंय पेनल्टी घालपा जाय थंय पेनल्टी घाल्ली आसा. जंय तांणी SLA पॅरामिटर्स मॅच करुना तांकां डिडक्शन केल्लें आसा. जंय 5% रिटेन्शन करपा जाय ते 5% रिटेन्शन केल्लें आसा. जे इश्यूज आसा स्पीकर सर CAGन रेज केल्या वी आर रिप्लायंग टू द इश्यूज द सेम कन्सर्न्स वॉट वी हॅव टू प्रोवायड अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट गोवा नॉट ओनली फॉर द प्रेझेंट सिच्युएशन बट एक्सटेंडेड. तो फक्त घेवन बसला UTLचे. ताज्या मागीर स्पीकर सर गॅप 1 आणि गॅप 2 घेतिल्ले विच वर गिविंग बियॉन्ड 500 meters ते घेवन बसले आमी. सो आज आमकां सेंट्रा कडल्यान स्पीकर सर समज आमकां फूल मेळ्ळे पयशे 1 रुपया म्हणना आसतना विदीन दीस 2 years वील ट्राय टू कनेक्ट गोवा. सो हातून आमचो आउटगोन आसतलो वयल्यान मॉनिटायज जातले. कितले वर्सां आज कितली वर्सां उरल्या 27क 3 वर्सां मागीर 2 years मागीर 3 वर्स 3ऱ्या वर्स ताका ओगीच 22 कोटी दिले तुवें. अरे हाव कुड यू डू इट. कितें उलयता 27 मेरेन एक्सटेंड फाल्यां समज आमकां सेंट्रा कडल्यान स्कीम मेळ्ळी हांव नेट हांगा भायल्या भायर घालतलो भितर म्हणजे नुस्तें तें की खाली गरयल्यान नुस्तें काडलें आनी व्हेलें घरा कडेन. स्पीकर सर कितें उलयता स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपा जाय हातून. हे स्कॅमूच हे 100% स्कॅम. कितें स्कॅम 100% हे जर BOT जाल्लें तेन्नाच जर BOT जाल्लें जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचें जातलें आसलें एकक्यान. तेन्ना BOT जावंक ना म्हणून आज हो प्रॉब्लेम येयल्लो. बरें गेलें तें तोय हा तुमचे बरोबर तेन्ना मंत्री प्रश्नकाल हांगा सोंपता. वेगळे उलय मरे तू हे प्रश्नकाल क्वेश्चन हांगा सोंपता. येस BOT जाल्लेलो विशय श्री विजय